आज आमचे पर्या मतदारसंघान आज आमी सध्या हांगा आमच्या केरी पंचायतीन 2 माडार सगळी हांगा चाय पे चर्चा आमचे चल्ल्या सगळे कार्यकर्त्यांक घेऊन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे स्थापना दिवस ह्या दिवसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आमच्या पार्टीन ठरयलें की गांव चलो अभियानाचे निमतान कार्यक्रम जावपाक जाय सगळे कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन बरोबर घेवन म्हणून आमी आज सुरू केला आमचे कितलेशे कार्यक्रम आज आमी सुरू केले सकाळच्यान पयलीं म्हणटा ते आमी मोर्ल्या वचून तळी साफ करपाचो कार्यक्रम केलो थंयच्यान मागीर आमी स्वच्छता अभियानाच्या निमतान आमी देवळाचे भायर सगळे साफ सफाई सुरू केली थंयच्यान आमी हांगा 2 माडार केरी पंचायतीन आमचे शंकराच्या 30 स्टॉलार चाय पे चर्चा करपाक हांगा सगळी आमी कार्यकर्ते जमा जाल्या आणि खूप बरें दिसता खूप उत्साहान खूप एक वेगळे वातावरण तयार जाला आणि सगळे कार्यकर्ते खूप उमेदीन भायर सरल्या प्रत्येक जे आमचे मोर्चा आसा प्रत्येक आमचे मंडळ अध्यक्ष हांगा आसा आमची ZP आसा आमचे सगळे सरपंच आसा पंच सदस्य आणि सगळे बूथ कमिटीचे मेंबर्स सगळे आमचे मोर्चाचे मेंबर्स आमचे मंडळ कमिटी सगळी पुराय मंडळ कमिटी सगळी आमी एकत्र येऊन आज हांगा आमी ह्या टी स्टॉलाचेर हांगा आसा शंकराच्या आता आमी आमचे खूप जुने कार्यकर्ते गणेशाच्या घरा वचून थंय आमी बूथ कमिटीची मिटींग घेवपाची आसा थंयच्यान बूथ कमिटीची मिटींग जातकच आमी पदयात्रा करतली 1-2 किलोमीटर सुमार चलून आमी सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर चलून आमी आमच्या केरीच्या शिरोली गांवान जो गांव आमचो मंडळ अध्यक्ष आसा श्रीपादाचो ताजो पंचायत ताजो वॉर्ड मेंबर तो थंयचो सो ताज्या गांवान आमी सगळे बेनिफिशियरीजांक मेळटली आणि अशें करून जे आमकां प्रोग्राम दिल्ले 9 प्रोग्रामाचे आमी हे 6 कार्यक्रम आज आमी पुराय करतली कित्याक जे आमची भारतीय जनता पार्टीची एक जी धोरण आसा जी तांची एक तांचो एक संकल्पना आसा तांची एक विचारधारा आसा ती फुडें व्हरपाक आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे कितें स्वप्न आसा आपल्या देशा खातीर आपल्या भारतीय जनता पार्टी खातीर ते सदांच म्हणटा देश म्हणटा ते सर्वप्रथम मागीर पार्टी मागीर व्यक्ती म्हणटकच ते तांची पयली संकल्पना आसा ती फुडें व्हरपा खातीर पार्टी मजबूत करपा खातीर सगळ्यात जास्त मेंबरशीप 70च्यान आमी भारतीय जनता पार्टीक दिल्ली आसा गोंय राज्यान आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे हात बलकट करपा खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते एकठांय हांगा जमा जाल्या आणि पर्याचे आणि आज आमी हे भारतीय जनता पार्टीन आमकां पार्टीन जे कितें कार्य आमच्या हातान सोपयल्लें ते बरे तरेन पुराय करपाक प्रत्येक हांगा कार्यकर्तो जो आमचो पार्टीचो मजबूत कणो आसा आमी सगळी एकत्र येवन आमी ठरयलें की जी तांची संकल्पना आसा जो तांचो आदेश आसा तो फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळी आज हांगा जमा जाल्या सगळ्याचो असोच आशिर्वाद आसचो आणि आमी सगळी एकत्र येवन आमची जी कितें प्रधानमंत्री आमचे माननीय प्रधानमंत्रीची जी कितें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 विकसीत गोंय 2047 ही संकल्पना पूर्ण करपा खातीर आमी सगळी हांगा एकत्र येवन अशेंच कार्य फुडें व्हरतली देव बरें Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.